देशात एक राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या दृष्टीन महत्त्वाचे ठिकाण असलेल्या कारवार हांगासर हांगाचर GPS ट्रॅकिंग यंत्र असलेले एक गिधाड कारवार शहरात आज सकाळी येले आणि तेजो फोटो आणि व्हिडिओ जो सोशल मीडियाचेर व्हायरल झाल्यानंतर कारवार शहरात भीतीचे आणि कुतूहलाचे वातावरण निर्माण झाले। तेजी माहिती फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक मेळ्ळ्यानंतर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या अधिकाऱ्यांनी तात्काळ घटनास्थळी भेट देऊन तेजी पाहणी केली। तसेच कॅमेऱ्यातल्यान तेजे फोटो काढून ते यंत्र कसले आसात ते तेंच्यांनी पळयलेत। त्या वेळाचेर कोट स्वरूपाचे तेज्यात माहिती असली, तेका लागून हे नेमको काय प्रकार आसात हेजो तपास कारवारचे अरण्य अधिकारी, पोलीस तसेच गुप्त विभागान आयज सुरू केलो। मात्र त्याच वेळाचेर महाराष्ट्राच्या ताडोबा राष्ट्रीय उद्यानांतल्यान एका शास्त्रज्ञाचो थंयसरल्या वन अधिकाऱ्यांका कॉल येयलो आणि ह्या प्रकरणाचेर पडदो पडलो। खरें म्हटल्यार 4 महिन्या पयलीं ही गिधाडाची जी प्रजात आसा ती नामशेष होण्याच्या मार्गार असल्या कारणान तेजे प्रजनन वाडोवपा खातीर ताडोबा राष्ट्रीय उद्यानांतल्यान 5 गिधाडांका GPS यंत्र बसवून तेंकां सोडिल्ले आणि तेजेतलेच एक गिधाड हे आसा ते आयज सकाळी कारवार हांगासर येवन पाविल्ले अशी माहिती तेणी दिल्यानंतर सगळ्यांनी सुटकेचो श्वास घेतलो। ह्या गिधाडाच्या गळ्याक आणि पायाक GPS यंत्र बसयल्ले आसात। ह्या गिधाडाचे जीवनशैलीचो अभ्यास करपा खातीर आणि तेजे प्रजनन वाडोवपा खातीर कशा पद्दतीन काम करपाक जाय तेची माहिती मेळोवपा खातीर ही यंत्रां बसयलेली आसात अशी माहिती ह्या वन अधिकाऱ्यांनी दिल्ली आसा। पुरोडाटा खातीर प्रमोद पोंडे।